नमस्कार, गोवा टुडे अपर्णा बडीकराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. लोकसभा विधानसभेन बायलांक 33% आरक्षण दिवपी नारी शक्ती वंदन अधिनियम मंजूर. मॅन्युअल मतदानान 454 जाणांचे समर्थन, 2 मतां विरोधांत. भारताचे चंद्रयान 3 मोहिमे सकल चंद्राचे दक्षिणी ध्रुवाचेर विक्रम लँडराचे यशस्वी सॉफ्ट लँडिंगा खातीर इस्रोचे विज्ञानीक आनी मोदी सरकाराक राज्यसभेन परबी. देड दिसाची चौथ जाली. गणपती बाप्पा मोरया. पुढच्या वर्षी लवकर या. ताळ घुमट शामळ्याच्या तालार फोगाच्या गडगडान देड दिसाच्या गणपतीक भक्तिभावान निरोप. कॅनडा भारतीयांक असुरक्षीत. सीक फॉर जस्टिस संघटनेच्यो धमक्यो. यूकेनूय शीख खासदारांक काढलो शिकांचो इशू. भारतांत वतल्या कॅनडाच्या नागरिकांक कॅनडा सरकाराची टेरर अलर्ट अडवायझरी. गोवा दिल्ली विदेशी पर्यटक बायलां खातीर असुरक्षीत. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट योगा सेंटरांनी अत्याचार. कॅनडाची आपल्या नागरिकांक अडवायझरी. गोंय पुलीस म्हणटा गोवा सुरक्षीत. परळ साळगाव रस्त्यार सेल्फ एक्सिडेंट. खोर्ले म्हापसा गंगानगरांतलो ताहीर खान हो 28 वर्सांचो तरणाटो सोंपलो. कारवार राती ढगफुटी. वरभर मोठो पावस पडून कारवार शारांत बुडटी. रस्ते उदका पोना. गाडयो आडकल्यो. चवथीक गांवांत वचपी लोकांक त्रास. आनी आयएसएलाचो 10वो सीझन फाल्यां सावन केरला ब्लास्टर्स आड बंगळुरू एफसी उक्तावणाची मॅच. एफसी गोवाची मॅच शुक्रारा. आता खबरो विस्तारान. लोकसभा विधानसभेन बायलांक 33% आरक्षण दिवपी विधेयक लोकसभेन चर्चेक आनी मंजुरीक आज मांडले. 15 वर्सां खातीर हे आरक्षण आसतले. मतदारसंघाच्या सुधारित डिलिमिटेशन जाताच आरक्षण लागू जातले अशें कायदो मंत्री मेघवालान स्पश्ट केले. नेमके केन्ना चालीक लागतले हे सांगात म्हूण सोनिया गांधीन मुद्दो काढलो. काँग्रेसीच्या वतीन चर्चेचे फुडारपण तिणें केले. पहला जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा. 3 जोड़ रहे हैं, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा. और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं. और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा. 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा. कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है. हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए, लेकिन इसके साथ ही
कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। वुमन्स रिजर्वेशन बिल एक हिस्टॉरिक बिल आज लोकसभेत पास जाल्लेलें आसा। 454 वोट्स ताज्या फेवरान पडली आणि 2 वोट म्हणटात ती ताज्या अगेन्स्ट पडलेली आसा। हे आता बिल राज्यसभेक धाडपाक येतले आणि तो ते पास जातकीच एक कायदो जातलो। ह्या बिलानुसार 33% जी रिजर्वेशन आहा इलेक्शना खातीर लोकसभा आणि जे स्टेट असेंब्ली इलेक्शन जातली तातूंत 33% कोटा जो आता रिजर्व आसलो तो बायलां खातीर आसलो, ज्या जाग्यार बायलां कॉन्टेस्ट करू शकतली। हाँ 454 454 ना टू 2 बहुमत द्वारा तथा सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। भारताचे चंद्रयान-3 मोहिमेसकल चंद्राचे दक्षिणी ध्रुवाचेर विक्रम लँडराचे यशस्वी सॉफ्ट लँडिंगा खातीर इस्रो आनी मोदी सरकाराक परबी दिवपी थाराव राज्यसभेन सरकारान मांडलो। चंद्रयान मोहीम यशस्वी केल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे फुडारपणाची तोखणाय करतनाच इस्रोची बायला विज्ञानीक आनी स्त्री शक्तीची तोखणाय मंत्री पीयूष गोयलान थारावान मांडटाना केली। The successful landing of Chandrayaan-3 is a trailblazing event which happened over years of consistent focus on the subject, lot of research, lot of effort, lot of successes, lot of failures. और जो पूरा इसरो की टीम है जिसने इस पे दिन रात मेहनत करके, विशेषकर जो हमारी महिला साइंटिस्ट हैं उनको मैं विशेष करके धन्यवाद भी देता हूं, उनको बधाई भी देता हूं। हमने देखा है गत दिनों में कैसे महिला साइंटिस्ट ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है हमारे अलग अलग स्पेस मिशंस में, और ये महिला साइंटिस्ट आज वास्तव में भारत का गौरव बनी है। और मुझे लगता है हम उसका एक प्रकार से उनको धन्यवाद के रूप में तोहफा आज लोकसभा में, और उम्मीद करते हैं कि वहाँ से पास होके आज रात तक आ जाए यहाँ, तो कल राज्यसभा में हम जब महिला आरक्षण पास करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करेंगे, मैं समझता हूँ एक सही मायने में हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारी छोटी बिटियाओं के लिए जिन्होंने इतने बड़े लक्ष्य प्राप्त करने में अपना अमिट छाप छोड़ी है, इतना बड़ा योगदान दिया है, वो भी एक पूरे देश और विश्व को मैसेज जाएगा कि ये देश बहुत कृतज्ञ देश है। ये देश महिलाओं के सम्मान करने में कोई कटौती नहीं करता और आगे चल के महिलाओं को और बड़े रूप में इस देश के विकास के प्रवाह में जोड़ने के लिए अहम कदम उठा रहे हैं। देड दिसाची चवथ जाली। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। टाळ घुमट शामळ्याच्या तालार फोगाच्या गडगडान देड दिसाच्या गणपतीक भक्तिभावान निरोप। सकाळी नव्याची पूजा करून सांजे महादेव आणि गौरीचे विसर्जन, उपरांत गौरीपुत्र गंगेचे वर्साच्या वाटेक। अजून सार्वजनिक गणपती धरल्यार 5, 7, 11 दिसाचे गणपती अनंत चतुर्दशी मेरेन आसात। दोन दिसांची उमेद, उत्साह, भक्तिभावाची चवथ झाली। देड दिसाचे गणपती राती गंगेच्या वाटेर भायर सरले। बाप्पा मोरया म्हणटना फुडल्या वर्सा बेगीन यो म्हूण दरेकल्याचो गणपतीक उलो। टाळ घुमट शामेळ्याच्या तालार बाप्पा मोरयाच्या गजरात, मारान फुगाच्या गडगडात गणपती वर्साच्या गंगेच्या वाटेक चल्ले। तयेक आदी महादेव शंकराची पूजा, चवथीक गणपती, तसो गणपती विसर्जना आदी गौरी महादेवाचे विसर्जन, फाटल्यान गणपती भायर सरता। पंचमीक पयली गणपतीक नैवेद्याक नव्याचो पायस, चवथी कडेन नवे भात पीक वयर सरता। पयले कणस गणपतीक पंचमीक घराघरांनी माटोळेक बांदून नवी पुजतात। नव्याचो पायस करून गणपतीक नैवेद्य दाखोवपाची परंपरा। शेत पीक राखचे, पोटापाण्याक अन्न उदक कमी पडचे न्ही म्हूण गणपतीक गाराणे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।
कॅनडा भारतीयांक असुरक्षीत. भारतान 2019 बंदी घाल्ले सीक फॉर जस्टिस संघटना कॅनडातल्या मूळ भारतीयांक धमकायतात. कॅनडा सोडूंक शिटकावणी तेवटेन ब्रिटीश लेबर पार्टीच्या खासदाराची युकेन शिकांचो विषय काढून थंयूय न्याय मागपाची भाषा. भारतान आतंकवादी हल्ले जातात. भारतान वतना सादूर रावचे कॅनडा सरकाराची नागरिकांक अडवायझरी. भारताचीच कॅनडान शिकपी भारतीयांक नागरिकांक सादूरकायेची अडवायझरी. गोवा आनी दिल्ली विदेशी पर्यटक बायलां खातीर असुरक्षीत म्हूण कॅनडान आपल्या नागरिकांक अडवायझरी काडल्या. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट, आश्रम आनी योगा सेंटरांनी लैंगीक अत्याचार जातात म्हूण कॅनडा म्हणटा. गोंय पुलीस म्हणटा गोवा पुराय तरेन सुरक्षीत. खलिस्तानी आतंकवाद्याक कॅनडान मारलो तातूंत भारताचो हात म्हूण कॅनडान भारताचेर आरोप केल्लो. ते उपरांत एकमेकाच्या डिप्लोमॅटांक धांवडयल्या उपरांत आतां प्रकरण अडवायझरीचेर पावलां. Canada has issued one travel advisory to its citizens visiting particularly Goa and Delhi. This advisory has mentioned to be alert to its citizens while visiting to Goa, more particularly in view of women's safety. A senior officer of Goa Police told to Prudent that this advisory seems to be an outcome of India-Canada diplomatic conflict. The officer further added that if we see the data of 2023, there is no sexual offense against any foreign citizen in the state of Goa. Hence, this advisory, though they will take it seriously, but there is no such threat. Mukesh Kumar for Prudent. पर्रा साळगांवा रस्त्यार जाल्ल्या सेल्फ एक्सिडेंटान खोर्ले म्हापसा गंगानगरांतलो ताहीर खान हो 28 वर्साचो तरणाटो आगताक सोंपलो. मध्यान राती तो थंयच्यान साळगांवा वतालो. बॅलन्स वचून स्कूटर रस्त्या भायर गेली. एक्सिडेंट जावन तो थंय पडिल्लो. थंयच्यान वचपी रोबोट व्हॅनींतले पुलिसांक गाडी दिश्टी पडली तेन्ना एक्सिडेंट जाला म्हूण कळ्ळें. आयले आनी फुडलो तपास चल्ला. राती मध्यम राती सारको असो एक्सिडेंट घडलो की हांगासर एक भुरगो ताहीर खान 28 वर्साचो जो गंगानगर म्हापशा खोर्ले रावपी ताका आपटाक मरण येयलें. तेणी सायन बोर्डाचेर मारली आनी तो सायडीक खळी आसलेल्या कारणान तो खळयेन पडलो आनी कोणाकूच खबर ना की तो सायडीक पडला म्हणून. आनी जेन्ना सकाळी 5 सुमार पुलिसाची गाडी जी पेट्रोलिंगेक वयताली तेन्ना तेंच्यांनी पयलो आनी ताका म्हापसा आजिलोन शिफ्ट केलो. आनी तशेंच डॉक्टरान ताका हॉस्पिटलान पावना फुडें सांगलें की तो डेड डिक्लेअर म्हणून. आनी हेजेर आतां पुलिसांची फुडली इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. तेच्या खातीर पर्राच्यान नजरात चलता. परवरे नवतारा हॉटेला लागसार चौगम रोडावेल्या एका फ्लॅटाक उजो लागून सुमार 2 लाखाचे लुकसाण जाले. लॅपटॉप, हार्ड ड्रायव्ह, सोफा, इलेक्ट्रीक वस्तू आनी बाकीचे सामान धरून 2 लाखाचे लुकसाण जाले. फायर ब्रिगेडीन उजो पालावन 1.5 लाखाचे सामान साल्वार केले. उजो कसो लागला तें मात अजून कळिल्लें ना. नमस्कार, आमी सध्या आसा परवरी चौगम रोड हांगासर आनी जे नवतारा हॉटेल आसा त्याच्या सायडीक अपार्टमेंट्स आसा, फ्लॅट्स. तेतून दनपारा अशी एक इन्सिडंट घडलो की उजो लागलो आनी जे लॅपटॉप, हार्ड ड्रायव्ह आनी तशेंच आनी कितें तरी आसले तेंचे ते जळोन खाक जाले. आनी फायर फायटर्स थंयसर टायमार पावले आनी तेंच्यांनी तो उजो पालयलो आनी तशेंच तांकां 2 लाख रुपयांची लॉस जाल्ली आसा. आनी अशी आमकां फायर फायटरां कडसून म्हायती गावता की तेंच्यांनी 1.5 लाखाचे कशें तेंच्यांनी तांकां साल्वार करून दिले. प्रुडंटा खातीर परवरच्यान नजरात चलता. कारवारान राती ढगफुटी जावन वरभर मोठो पावस पडून कारवार शारांत बुट्टी आयली. रस्ते उदका पोना गेल्ल्यान चवथी निमतान घरा वचपी लोकांक त्रास जालो, गाडयो आडकल्यो. कारवार आगारांतल्या श्री कृष्णानंद काणकोणकाराचे पयशे आनी भांगरा आशिल्ली बॅग बुट्टेन व्हांवन गेली. ती अग्निशामक दळान 1.5 किलोमीटर सोद घेवन तांकां परत मेळोवन दिली. गाडी बंद पण मागेली बंद पण हांव देवल नंतर मागीर गाडी घेवन वचून आसलो. ते पयल्यार बॅग 2 बॅग एक व्हडले हांव ते काडून गेलो जालें ना ते मागीर ते झाडार हितून पडले. मागीर अगदी श्यामा जवळ काडली थँक्यू. आमगे वचून आमकां हाती मेळना बॅग थँक्यू. कारवार शहरात मंगळवारी रात्री ढगफुटीसारखे दृश्य निर्माण जाऊन सुमारे 1 तास पाऊस कोसळलो. त्या पावसाक लागून कारवारच्या आर्गा या परिसरात पूरस्थिती निर्माण झाली. त्या दरम्यान जांच्यो सुमारे 1 किलोमीटर ह्यो वाहनांच्यो रांगा लागलेल्यो. दरम्यान त्याच वेळाचेर कृष्णानंद काणकोणकर हो आपल्या पत्नीसह स्कूटीवरून
चलत म्हणजे मार्गाल्यान जी वाट काढीत तो पाण्यात वचत असताना त्याच्याकडे जे सोने आणि रोख रक्कम असलेली बॅग त्या पुरातल्यान वाहून गेली. त्यानंतर काणकोणकर ह्याने ही जी माहिती अग्निशामक दलाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यानंतर अधिकारी त्या घटनास्थळी येऊन सुमारे त्या पुराच्या पाण्यातल्यान 1.5 किलोमीटरच्या अंतराचेर पाण्यातल्यान चलत वचून ती बॅग तेंच्यांनी बॅग सोदुपा खातीर शोध मोहीम सुरू केली. तब्बल 1.5 किलोमीटर फिरल्यानंतर ती बॅग तेंकां सापडली आणि तेंच्यांनी ती बॅग जो कृष्णानंद काणकोणकर असा त्याच्या पत्नीच्या ताब्यात दिल्ली असा. अग्निशामक दलाच्या या कौतुकास्पद कामगिरीबद्दल त्यांचे कारवारच्या परिसरातल्यान त्यांचे अभिनंदन जाता. तसेच हो अचानक कोसळलेल्या पावसाक लागून गणेश भक्त आशिल्ले ते गणेश भक्तांची थोडोसो हिरमोड जाल्लो असा. हांव फ्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. पेडण्या चांदेलाचो दयानंद गावस आणि ताची बायल तृप्ती फाटली 35 वर्सां दुधाच्या धंद्यान आसा. तांकां दिसाक खंय 400 मायज लिटर दूध मेळटा. 2 गायी घेवन सुरू केल्लो धंदो आज 90 गायीचेर पावलो. तांची फुडली पिळगी ह्या धंद्यान उमेदीन वावुरता. तरणाट्यांनी डेरीन देंवचे म्हूण तांचो उलो. पहिल्यापासूनचा धंदा हा न्हू तेचो म्हणजे जवळजवळ 35 वर्सां तरी जाली. मागीर तो कसो आतां काय हालीं म्हणजे आमी आतां काय चेडोय सांबाळटा आनी आतां आमी दोगांय सांबाळटा. जाले 35 वर्सां जातली धंद्याक. आतां सगळें टोटल आमच्या कडेन जातले 90 बी जातले. त्या 450 बी अशें जाता. आमच्या कडेन जर्सी आहा, हॉस्टन आहा आनी लोकल म्हणजे शाहीवाला म्हणजे मिक्स आहा ते. तेणीच पयलीं 2 गायी पासून धंदो स्टार्ट केलो न्हू पण तेकाच आवड होती. मागीर कशी आमकां मागीर जाली आपोआप आवड. महिलांनी ह्या धंद्यात लासपाचें कितें ना. धंदो कसलोय सर्वीस कसली करता ती कोण बघता आनी हो धंदो स्वताचो तो कसलोय गेलो म्हणून तेचो इलाज ना तशी. आनी गांवठी थोडेशे आहा म्हशी थोड्या आमचे कडेन चड ना 4च आमी म्हशी दवरले. म्हणजे कशें आतां खुबश्या भुरग्यांनी बी केलो धंदो पण आता कशा गव्हर्नमेंटाय तांकां टायमार काय मेळना न्हू. थोडेशे पाटी सरता जाता करूंक सोदतात. आमच्या कडेन बऱ्या भुरग्यांनी केले हे धंदो असो आमी शिकलेले 4-5 भुरग्यांनी केले. पण अशें आहा ते टायमार जर दिल्लेले गव्हर्नमेंटान जाल्यार अजून सर लोक फुडें सरता. सरकारान खंय तरी तेंचेर अशे जे वेवसाय करतात शेती वेवसाय मागीर अशें दूध पालन लक्ष घालूचे आणि तांकां वेळार जी सबसिडी मेळपाक जाय वेळार तांकां कितें तरी पयशे घालूचे आसतात ते वेळार जर घालीत जाल्यार तांकां खूब बरें पडटा. नाजाल्यार खूब तांकां लॉसय जाता. ह्या वेवसायार खुबशे लोकांक अशें जाता की केन्नाय फायदोय जाता केन्नाय लुकसाणय जाता. पूण सरकारान खंय तरी तांचेर लक्ष दिवचें अशें तांची मागणी आसा. तृप्ती गांवस जे आसात गेल्या 20 ते 25 वर्सां हे कामान त्या काम करीत आसात. तांचें अशें म्हणणें आसा की जे लेडीज आसात महिला वर्ग जे आसात तांच्यांनी खंय तरी फाटीं सरचें न्हू आनी जर तांचे कितें तरी वेवसाय आसा पयलीं करताले ते करिना तर तांचे फुडें सरचे आनी ते वेवसाय करचे आनी खंय तरी फुडें सरचे. आयज खंय तरी बायलां जी आसात प्रत्येक क्षेत्रांत आमकां पळोवपाक मेळटा. एकंदर आयज तृप्ती गांवस हांच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा की बायलां जी आसात खंय कमीत ना आनी प्रत्येक क्षेत्रांत ते श्रेश्ठ आसात आनी तांचे आदर्श घेवप खूब गरज आसा. आयज तांच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा. रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. रायच्या आंतोनेत फालेरान घरा लागींच तरेतरेच्या हजारांनी झाडांचे गार्डन तयार केला. तिका काय सर्तींनी पुरस्कारूय फावो जाला. शाळेन आसत सावन तिणें झाडांचे कलेक्शन सुरू केल्ले तेन्ना सावन आतां मेरेन हजारांनी झाडां जाली. झाडाची कुयदाद घेवंक तिचो घोव तिका आदार करता. Well, I have orchid flowers, then anthuriums. In orchids there are dendrobiums, then phalaenopsis, mocaras, then dendrobiums I said, and then many more. Like to name them, it will take a lot of time. So there are different ones, different flowers. Like you can see around, some are bloom, some are yet to bloom, some are in buds. Is this, and the thing is that you have to give them little time, like water them and all that. Then secondly, I have anthuriums, different types. Cactus I have which give flowers. So some have bloomed, like few. Otherwise, when they are time to bloom, the garden is full of cactus flowers. Then I have begonias. There are flowering 1 or 2. Otherwise, they grow on the leaves. The beauty on the begonia is only the leaves. So different types. I think I'll be having nearly 500 varieties, and then there are
Plumerias I have, that's one I have full yellow. The other ones are pink, light pink, dark pink, and nearly another 20 more I have which are yet to bloom, different colors, all that. Then I have lipstick flowers which are here, you can see. Then Hoyas I have almost more than 100 varieties, and once they bloom they look really like a brooch, you know. You will go crazy seeing them. So, and the thing, once they bloom, it takes a long time for the buds to come, and once they bloom, they live only for a day or two, that's all. Then I have shoe flowers also. Shoe flowers are different colors. Then some fruit bearing trees, and I have ferns, different type of ferns. Then begonias are countless. When I was small only, when I was 9 years old, I started with my collection. So mommy used to say, you have to study, why you with the plants? So I used to tell mommy, please let me grow some here and there. Wherever I used to go, I used to ask my, whoever I go, like elders, auntie, can I have a piece of your plant please? So they used to give, so that attraction was there for the plants from long back. And I had, even I went abroad, but I gave a job for my sister. I said, please take care of my plants till I come back. Once I come back, take over. ISLचो धावो सीझन फाल्यां सावन सुरू जाता. केरला ब्लास्टर्स FC आड बंगळुरू FC हांचे मदीं कोचींतले जवाहर नेहरू स्टेडियमान उक्तावणाची मॅच जातली. अंदू ISLांत 12 टिमीचो आस्पाव आसा. आय लीगांत प्रमोशनल मेळोवन ISLांत पाविल्लो पंजाब FCचे सगळ्या मुखार आव्हान आसतले. सांजे 8 मॅच. शेनवार सावन 2 मॅची. शुक्रारा FC गोवाची हैदराबाद FC आड मॅच. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.